बिलावद तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 20 आनी 7 तावन 30 आनी 2 वाक्यां मुसर. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 27 to 32. प्रद्वार करिनाका म्हण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोडान घालून काडून घेवचें प्रास. तुजो एक विश्व तुवें होगडान काडून गेलो दीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोडा वेचे प्रास. तुज्या कुडीचो एक विश्व तुवें होगडान काडून गेल्लो दीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगलें आसा, कोणी तरी आपल्या बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळासर पत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक आपल्या बायलेक सोडता तो एकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तो ही प्रद्वार आदारता. आज प्रद्वारा विशयंत शिकोवन, लग्ना बांद मोडचे विशयन शिकोवन आनी इल्ले कडक्क शिकोवन जेजूचे आसा आमकां. प्रत्येक जावन आमी पळयता आजकालच्या संवसारांत लग्न बांदांत एक व्हरतात, वर्सा भितर 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 10 वर्साक एप्लाय करच्यो कितल्योगी संगती आज आमच्या गांवांत आमच्या देशजीनी बरो घडती आसा. हाका कारण कितें? कारण इतलेंच, देवाचें उतर वाचिनात, देवाच्या उतराक पाळो दिनात आनी देवाक मान गौरव कितेंच ना. आमी काल काजार जावच्या खातीर मात्र एक आचरणा खातीर मात्र सक्रामेंत जोडचो. त्या सक्रामेंतांत कितें आसा, सक्रामेंत म्हळ्यार कितें, ह्यो संगती आज मस्त जाणांक कळीत नात. आनी ओल्यो संगती आज घडता आसतना खंडीत आमकां व्हरतें दूख भोगता. खंडीत असल्यो पुराय संगती घडता आसतना. पूण आजकाल हें पुरा नॉर्मल जालां. नॉर्मल संगती. पयलें पुरा अनैतीक संबंद प्रद्वारपण आयकोंक बारी उणें मेळटालें. पूण आतां नॉर्मल जालां सगळे संगती. हाका पुरा कोणी केर नात. आनी जायते जण अंत पडटात आनी आपलें जिवीत होगडायतात. लग्ना बांद, लग्ना विच्छेदन जावचें, लग्न बांद तुटोवन सुटचें, ह्यो सर संगती आज आमकां पळोवंक मेळटात. देखून देवाचें उतर कितें सांगता, एक दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो दोळो कोंकून काड. एक हात तुका पातका जाल्यार तो हात कातरून उडय. तुवें सगळी कूड कोणाक लासच्या बदलाक एक विश्व नासतना सर्गींच्या राजाक वेचें बरें म्हणटा. तर प्रामुख्यता खंयची? देवी प्रामुख्यता सर्गींच्या राजाक आमी वचचें म्हणल्यार प्रामुख्यता दिता. सर्गींच्या राजाक आमी वचचें. सर्गींच्या राजाचें वैभव आमी पळयचें. कित्याक ह्या संवसारान आमकां धडलां जाल्यार सर्गींचें राज आपणावच्या खातीर, होगडावच्या खातीर न्हय. पूण आमी आज कितें करता? आमी चिंता देवाचें उतर एका कोणशाक घालता, देवाच्या उतराची पर्वा करिना आमी आनी आमचें तें जिवीत जिवंक, संवसारी जिवीत जिवंक वता. पूण देवाचो सहकार ना जाल्यार, देवाचें बेसांव ना जाल्यार, सक्रामेंत म्हळ्यार भायल्यान एक जोडसो गुर्त मात्र, पूण भितरली कृपा जावन आसा ती. देवान पवित्रत्म्या मार्फत अभिशेक करचे ते हर एक सक्रामेंत. हर एक सक्रामेंतांत आमकां प्रत्येक जावन जेजू ते आमचे बसवणी थीर जाता. आनी बसवणी थीर जाल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत देवाची धाराळ आशिर्वादां आमच्या लग्न बांदांत आमच्या जिवितांत येतात. पण आज हे संगती आज आमी हाका कॅरी करनासलेले जायते लोक आसात. एका वेगळ्यासराचे चिटी खातीर, वेगळ्यासरा खातीर एक कपल्स एप्लाय केल्ल्याक तांकां आमी विचारता आसतना काल आशिल्लीं कारणां कितेंच ना. कारणां कांय कारणां ना. पयलें तो म्हजो मोग करतलो, आतां तो मोग करिना म्हणून पळयतना ताका कोणगी आनी एक कोणगी आसा, हाका कोणी आनी एक आसा. ओल्यो परिस्थिती आज आमकां पळोवंक मेळटात. मोगाच्या भावांनी बारी बेजाराची गजाल आमची आज तुमच्या मुखार हांवें दवरची. देखून आमी ह्या संवसारांत आशा आकांक्षा आसा आमकां खंडीत. संवसारी ओडण्यो आसात, कुशलगायी आसात, आमच्या कुडीच्यो ओडण्योय दुसऱ्योच आसात, दोळ्यांची पुसलावणी आमकां आसा. पूण अंतू पडटा तो शाणो न्हय म्हणटा.
तो मूर्ख म्हणून सांगता देवाचे उतार. अल्या कुडीच्या ओडण्याक लागून देवाचे उतार बगलेन दवरता जाल्यार ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक लागून देवाचे उतरार तो कॅर करिना जाल्यार दळांच्या पुसलवण्यार ती आमच्या जिवितांत ते संपूर्ण करूंक पळयता जाल्यार तो एक मूर्ख मनीस म्हणून सांगता. कित्याक देवाच्या उतराची जाणीव येना ताका म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. थोडी उतरां आज पळय जेजू कडक उतरेन सांगता. सगळी तुजी कूड अमकणां घालून खाणग्याचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें होगडावन देवाच्या राजांतरीकचें बरें म्हणून सांगता. देखून व्यभिचाराचे विशयी एक मात्र आमकां डायवर्साक हांगा एक उतर सांगल्यार आसा. व्यभिचाराचे शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक आपल्या बायलेक सोडता तो एकलो प्रद्वारीन जावंक ताका अवकाश करून दिता. प्रद्वारीन जावंक अवकाश ह्या प्रद्वारपण जोर तें खाणग्यांच्या खातीर तो ह्या ती ताका कारण जाता. कित्याक आमचो लग्न बांद मोडले वरवीं कुडीच्यो ओडण्यो त्यो रावणान कुडीच्यो कुशलकाय त्यो रावणान पूण त्यो दादोशी करच्या खातीर आमी हे पुरा देवाचें उतार मन उडयता आनी देवा विरोध व्यत्यास आमी कान गेले सक्रामेंत आमी ते कॅर करना मोगाच्या बाबावणे. आज आमी हाचे खातीर स्पेशली ह्या लोकां खातीर आमी मागोवंक जाय. आमी तांणी करचें कितें तांकां समजुनी नासतना करता जावंक पुरो. ह्या सक्रामेंताचें कितें ताची गूढ अर्थ तांकां कळीत नासतना ते करता जावंक पुरो. पूण आदीं तशें नासलें पयलें तशें नासलें पूण आतां असले पुराय संगती घडता आसतना आनी जायते अनुभव ते सांगता लिवींग रिलेशनार आसात तीं काजार जावंक एरेस्पेर जावंक नाका म्हणटात. असल्यो परिस्थिती मस्त आमकां आज मेळटात मोगाच्या भावा आनी भयणी. हे उक्त्यान आमकां सांगूंकय जायना तसल्यो परिस्थिती आज ह्या संवसारांत आमच्या समाजांत तें घडटी आसा. देखून आमी हाका एकच देवा कडेन आमी मागूंक जाय. इंटरसेशन विनवणेचें मागणें बळादीक केल्ल्या वेळार असल्यो पुराय केजी असल्यो पुराय समस्ये परिहार जातात. जायत्या लोकांक बचाव मेळटा तांच्या मतीक उजवाड मेळटा. ते जाल्यार ते पदाक सांडून ह्या वायट सांडून ती एक जावंक सोदतात आनी एक जातात. मस्त जाणां जाल्लीं आसात मागण्याद्वारे. देखून आमी तांकां सांगून तांकां एक कोणाकच आमी परिवर्तन करूंक जायना पूण मागण्या वरवीं ह्यो संगती तांच्या जिवितांत परिवर्तन हाडटा. देखून आमी मागजे आनी जायते मागजे आल्या आज जोड्यां खातीर मोगाच्या भावा आनी भयणी काजार जातल्यां खातीर काजार जाल्ल्यां खातीर आनी डायवर्साक बरो एप्लाय केल्ल्यां खातीर तांणी ती डायवर्साची पेपरां पेंदून सांगता हेजे तांणी एक जायजे जाल्यो परिस्थिती जायजे. देखून आज ही शिकून आमच्या मतीन दर्या ह्यो सकत आमी परत परत वाचून हाजे विशयान आनीकी गुणार्थ आमी काण घेवया आनी असल्या संगती खातीर आमी कांय करूंक जायना जाल्यार आमी खंडी जावन मागयेत. मागणेक बळादी खातीर आले सगळें बदलावन करूंक शकता. देखून आमी सगळीं आज ह्या सोर कोण पुरा डायवर्साक गेल्यान कोण पुरा व्यभिचार अनैतीक संबंधान आसात कोण पुरा प्रद्वार आदारतात तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव उजवाड फांको दी. जेजू उजवाड जावन तांच्या जिवितांत येवं दी आनी ह्या खोटेपणांतल्या वायटांतले ते भायर सरून दीत आनी एक नवें जिवीत समेज सांगता जिवोवची कृपा आदार तांकां समेस्तांक मेळोवन दी म्हणून आज मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमितीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जग शेंजेचो भगवंती मरिये देवाच्यो माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.